आसगी पडून कमाल करता तुझो मोगोल खूब आर्गां दिता तुझो सगळ्याक तयार आसा तुझो मोगोल खूब आर्गां दिता तुझो सगळ्याक तयार आसा देवाच्या पुताक वंदन तुका मारीच्या भुरग्याक आमच्या बाबा तुझो मोगोल खूब उतर दिता काळजांत तुझो पाटलाव करता तुझो मोगोल खूब उतर दिता काळजांत तुझो पाटलाव करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. पावमडीनो माय मोगाचो येवकार तुमकां ह्या मिसा भेटी आयची मीस आमी भेटयता एक इंदेसांव फ्रांसीस डिसोजा हे आमचे बाब आसत आनी दुसरे इंदेसांव संतान देसा हे आमचे बाब आसत. तांकां सगळ्यांकूय स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात. हेरां मदें गिदियन फेर्नांदीस आनी क्रोबेन फेर्नांदीस तांकां देवाची बरी भलायकी आनी काळजा मनांचो उजवाड आनी तांचेर आशिर्वाद मागुया. बावडीनो आमचें जिवीत देवा हातांत आसा आनी तामन आसतना ताका जाय ते भशेन आमी जिवंक आनी ह्या संवसारांतल्यो वस्तू परस देवाचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक आपोवणी आसा. हे आपोवणी स्विकारून देवान आमकां दिल्ले धन ग्रेस्कायेचो फावो तितलोच उपयोग करूंक आमकां जाणवाय आनी शाणेपण मागुया. हांव पत्की सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बावडलो म्हजो पुण्याक विचारून सांगता वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. हे सौभाग्य सदां संकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थना. सोरपोदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. ह्या संवसारांतल्या वस्तूंचो फाव तितलेंच मोल करूं आनी सर्गीच्या वस्तूंचेर आमचें काळीज दवरूंक आमकां शिकय. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन.
फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसतालें ते इस्रायलाच्या पुता धुवानी केलें आनी बाल देवाची ती सेवा करूंक लागली. तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली त्या सर्वेस्पराक ताच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी आपणा संबंदी जियेतल्या लोकांच्या देवाचो पाटलाव केलो. ताचे मुखार ती सोरपोटली. तांणी सर्वेस्पराक राग हाडलो. तांणी सर्वेस्पराक सोडलो आनी बालाची आनी आस्तेरीची सेवा केली. तेन्ना इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग पेटलो. ताणें तांकां नागोवण्याच्या हातान दिली आनी हांणी तांकां लुटली. ताची सरबंदी आसलोल्या दुस्मानाच्या हातान ताणें तांकां घाली आनी तांकां फुडो करूंक जालें ना. जशें सर्वेस्परान तांकां शिडकावणी दिल्ली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें ती झूज करूंक भायर सोदतालीं तितलेय पावटी तांकां वायट करूंक सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसलो आनी अशें ताणें तांकां सारकी संकटान घाली. उपरांत सर्वेस्परान नितीदार नेमले आनी इस्रायलितांक नागोवण्याच्या हातांतली निवारली. पूण नितीदाराचें आयकूंक ती तयार नासली. नायकिनी भाशेन ती दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. ताच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पालो दिवंक रस्तो दवरलोलो तो तांणी रोखडोच सोडलो. ताची देख तांणी घेवंक ना. सर्वेस्परान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सर्वेस्पोर नितीदाराचो वेळ आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसो पर्यंत तांकां दुस्मानाच्या हातांतली निवारतालो. कित्याक पिडापीड दितल्यांच्या भारान ती पिरगोवताली. देखून सर्वेस्पराक तांचे चुचुरे दिसताले. पूण नितीदार मेल्या उपरांत ती आदल्याच वायटान पडटाली आनी तांच्या पुर्वजांहून ओदीक पास्ट कोत्ताली. दुसऱ्या देवाचो पाटलाव करून ती ताची सेवा कोत्ताली आनी ताचे मुखार सोरपोडटाली आनी आपल्या पुर्वजांच्यो खोट्यो चाली आनी वाटो ती कोशींच सोडिनासली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. हे देवाचे उतराक आमचो सबाब जावं दी. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. पोत्तून म्हणुया. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक फरमायलोलें. त्या राष्ट्राचो ताणें नाश करूंक ना. उरफाटी राष्ट्रा कडेन लग्नांचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें दवरली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. तांच्या मुर्तीची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. देवचारांक ती आपल्या पुताक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. असल्या कुतुबांनी ती बोश्टवली. पदवारी जाल्ली ताची जिणेची चाल आपल्या पोरचेचेर सर्वेस्पोर बरोच कोपलो
आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. सबाब तुझे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर मोसोय उगडास कोर. पोत्तून ताणें ताका सोडयली, पूण ती मुद्दम ताका तिडकायताली. तरी आसतना ताचो उलो आयकतलो तितलेय पावटी तांच्या दोलदीरपणांतली तो दया कोरी. सबाब तुझे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर मोसोय उगडास कोर. उद्गार सगळीं बी रावया. कुशे मनान चिकोन गोरीब ती कोरेंच बागी. सर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लागीं येवन कोणेकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताका जाप दिवन जेजून सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच. पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हळें, यो जिवेशी मारूं न्हय, प्रदुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोतीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. त्या तज्ञ धाकट्यान ताका म्हळें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका तेबो मेळटलो, ते मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो कोंती बरी जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हाका कितें अजून उणें आसा? तो नाट्य जेजू लागीं विचारता, वॉट डू आय लॅक? म्हाका कितें उणें आसा? बाबडीन आयच्या नियाळाक आनी बो करून घरा वयता आसतना ही चिंतना आमच्या मनान दवरुया. देखीक एक फांकी आर्टिस्ट आसा समजुया, आनी आमी ताचें प्रदर्शन एक्झिबिशन पळोवंक वता, आनी तो आमचे लागीं विचारता, कशें लागलें तुका इन पिक्चर्स, इन पेंटिंग्स? आनी तुवें तर म्हळें पेंटिंग्स बरी आसली, बट यू लॅक समथींग. तो तुजे लागीं विचारतलो, कितें? आनी तूं म्हणटलें, आय डीड नॉट लायक द चॉयस ऑफ कलर्स. जे पेंटिंगाक तुवें रंग वापरला तो बरो लागूंक ना म्हाका. दुसरें कोणेकलो ग्रेट स्पीकर उलोवपाक करपी, पादिगा शर्माव करपी, वा ताचें शर्माव सगल्यांक बरें लागता समजुया,
तो विचारता म्हजो शर्मा कहो लागलो तुका आनी तुवें म्हळें फादर एकदम बरो आसलो पूण यू लायक समथींग कितें तुजो ताळो मोनोटोनस जाता सारको तेच ताळ्याचेर वयर काडिना सकयल काडिना तोच टोन तुजो बरो लागना एक सिंगर बरो गावपी ते गावप्याशी वता आनी म्हणटा तूं बरो गायन करता तूं बरें गायन करता पूण तुजे लागीं हाय पीच नोट्स आहात ते बरे कांतार करूंक जायना आमी सोप्रानो म्हणटले वयर कांतार करपाचें तुजे लागीं जायना आमी जर अहे भाशेन सांगलें जाल्यार त्या मनशांक बरें दिसचें ना भयणी भावनो आज आमी आमच्या लागीं विचारुया सोपून आयज जोडपाक म्हाका कितें उणें आसा वॉट डू आय लायक समटायम्स वी टेक सो मेनी थिंग्स इन आवर लायफ फॉर ग्रांटेड बट हो तरणाटो म्हणटा आपणें सगलें केलां हें भुरगेपणांतल्यान दिस इज नथींग न्यू फॉर मी बट वॉट डू आय लॅक ओत्मेक जिवितांत आमकांय कितें उणें आसा आनी आमी एक एकल्यान आमचे भितर गेल्यार आमकां गमतलें देर इज समथींग लॅकिंग इन माय स्पिरिच्युअल लायफ टू बी इन क्लोजर कॉन्टॅक्ट वीथ गॉड टू बी इन क्लोजर कॉन्टॅक्ट वीथ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मे बी माय प्रायड मे बी माय सेल्फिशनेस ह्या भुरग्याक हे तरणाट्याक गिरेस्तकाय आवय बापायन दिल्ली दॅट हॅड मेड हीम स्लेव तो ती सोडूंक सोडिनासलो ताची न्हय आसली ती एक बापूय आयलो म्हजेशी थोडे दीस जाले आनी तो म्हणलो फादर हांवें तेगाय म्हज्या भुरग्यांक म्हजी सगळी प्रॉपर्टी वांटून दिली तेगांयकूय दिल्या आनी तांकां तेगांयकूय सांगलां पळयात घोडे एकल्याक इल्लो सुबेज पडला दुसऱ्या घोडये मातशें तोडो पडला नोबडी वील कमेंट बिकॉज इट इज कमींग टू यू फ्री तुमी जोडूंक ना हांव दिता तुमकां फुंक्याची ती देर शूड बी नो क्रिटिसिजम देर शूड बी नो एंगर अगेन्स्ट वन अनदर यू ऑल थ्री ब्रदर्स आय एम गिविंग यू हॅव नॉट वर्क फॉर इट हांवें दिल्या तुमकां मानून घेयात वसात नो डिस्कशन तोंडांकडें करप ना बामणी न्हू आमकां गोंयकारांक आमी रोखडीच तेका सुबेज पड मरे म्हाका इल्लो उण पड मरे म्हणटा भाटां वांट्टा तेन्ना एका घरान जावन सगळे देव उपरांत वांटले ताणें सांजे तुका सायबीण मागीर तुका असली परिस्थिती वी आर नॉट हॅप्पी सोपून नाय आपणावंक बाबा भयणीनो आमी एक एकल्यान तोजवीत करूंक जाय दॅट्स वाय द क्वेश्चन इज वॉट डू आय लायक टू कम इन क्लोजर कॉन्टॅक्ट वीथ गॉड कितें आडकोड म्हाका टू बी इन युनिसन वीथ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हज्या भाव भयणांच्या एकचारांत जियोंक कितें आडकोड म्हाका हे तरणाट्याक ताची गिरेस्तकाय आवय बापायन दवरलेली गिरेस्तकाय ही डी नॉट वॉन्ट टू पार्ट वीथ इट जेजू ताका सांगता अपुरबाय दिसता दुसऱ्या शुभ वर्तमान म्हणटा जेजून ताची नदर मारली ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी जेजून ताका सांगलें वच तुजे लागीं आसा तें वीक दुडू गरिबांक दी स्वर्गांत तुका थेवो मेळटलो ये आनी म्हजो पाटलाव कर ही डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथींग ऑफ दॅट ही लॅक्ड दॅट जेनरॉसिटी भाव भयणीनो आमकांय जायते फावटी कितें तरी उणें आसा जायते फावटी उशीर मौन दुसऱ्या सवे वागूंक देवान म्हाका दिल्ल्या तितून हॅप्पी आसूं जायते फावटी म्हज्या मनांत काळजांत जेलसी आसा अरे शी ती कितली गिरेस्त म्हजे लागीं कांय ना काल पेपराचेर वाचतालो हांव मुंबय शारांत खंय एक फ्लॅटांत रावप्यांक लागीं 4 मर्डर आहात
पूण फ्लॅटवालो एकूच जागो दिता मोटर दवरपाक, एकल्याक एक मोटर. पूण एका घरांत 4 मोटरां आहात, खंय दवरतली? तो बिल्डिंगाचो धनी म्हणटा खंय 1 कार पर फ्लॅट. परिस्थिती आमची आयच्या काळाची. आनी खंय वतले हांव? मनशा कडेन आनी देवा कडेन संबंद सगळ्याहून चड उंचा मोलाचे. आयज ह्या तोन्या धाकट्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून विचारूया आमकांच, म्हाका कितें उणें आसा? ओदीक सोपून नायन म्हजें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. आनी तेच जेजू लागीं जो आमचे खातीर गिरेस्त आसलो, देवाचो पूत आसलो, गोरवां गोठ्यान जल्मलो, एम्प्टीड हिमसेल्फ, बागेवन पावलो म्हणटा, टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ स्लेव. आनी मरोपुल्यान आनी कुर्सार मरोपुल्यान कालचो जालो. तो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताकाय आमचेंच अर्पण करुया आनी आमी सोपून नायन जिवंक कृपा मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर्प विदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमीच तुका भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो चोगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्वेस्पराचे नामी येता ते बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यान शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज कियात आनी अंतलें पियात म्हजे रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो पोरगुटुया जेजू मेलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराची प्रितमीचेर विस्तारलेली तूं पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावमणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मृत आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. भयणी भावनो आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमी सदांच देवाक उलो मागता. जाय ती गिरेस्तकाय म्हाका दी म्हाका श्रीमंत कर अशें मागिना. आमच्यो दिसपट्ट्यो गरजो आमकां फावो कर. भाव भयणीनो देवाची खुशी आनी देव सगळे दोन गिरेस्तकायेचो दोनी म्हूण ओळखूंक आनी आमकां देवान दिल्लीं सगळीं देणी ताचेच मोहिमेक वापरूंक ताचे पुतान जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदांच तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कुणां दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
देवाची शेळी संसाराचे पाप कटत जेजूच्या जेवणात आता वाटू घेतली आम्ही सुभागी तुम्ही आमचे प्रजेचे पाप आम्हा तुझ्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावुया. आमचे मदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. आमचे मदल्या कोणाक प्रार्थूया. कोणवाल्या बाप्पा, या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हें आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाचे गायन गावुया. पवित्र पेट मिसाची F17 पान 9 आनी 3 F17 पेज 93. Provit पेट मिसाची जाली कोमाल स्वर्गीचे सुख मेळले आमच्या काळजात. दुनिया हाडला आमची दुःखा सवार